मोगाच्या भावान आनी भयणो, आमच्या पवित्र सभेची 3 मुखेल कार्य व 3 मुखेल कामां आसा ती म्हणल्यार पयले सुवातेर आमकां पवित्र सभा आमकां आमच्या गरीब दुबळ्यांक गोंयचेवंत असल्या भाव भयणांक आदाराक पावपाची, तांच्या सेवेक पावपाची हें एक पयलें काम. दुसरें म्हणल्यार जेजूच्या व देवाच्या स्वर्गा राजाची परगटणी करपाचें आनी तिसरें देवाक वाखाणी दिवपाची. ही तिनूय कामां आयज आमकां तिनूय वाचपांनी आमकां दिसून येतात. मोगाच्या भावान भयणो, पयल्या वाचपांत आमी पळयतात देव इस्रायल लोकांक शिडकायता, पोरक्या लोकांक त्रास करून जावंक तांकां बरे भाशेन तांचे लागीं वागूंक तो आयज आपयता. कित्याक एका काळार इजिप्ताच्या देशांत इस्रायल लोकूय पोरकीं कशीं आसलीं. जायते फावटी मोगाच्या भावान भयणो, आमी जेन्ना दुसऱ्या लागीं संबंद दवरतात, दुसऱ्या धर्माच्या दुसऱ्या लोकां लागीं आमच्या लागीं संबंद आसता तेन्ना आमकां जायते फावटी आमी इस्रायल लोकां भाशेन जाल्यांत. केन्ना केन्ना आमी दुसऱ्या धर्माचे लोक पळयल्यार आमी तांच्या धर्माचेर आमी आड उलयतात आनी तांकां भितर घेनात. हेंच पळोवन केन्ना केन्ना दुसरे लोक आमचे धर्माचेर हें जाता, तिडकता. तेच पर्यान हेंच आज पयले वाचपान इस्रायल लोक पोरक्या लोकांक मानतालो, पण तातूंत थोडे जाण आसले जे तांचे फायदो काडटाले आनी चडशे विधवा आनी अनाथ लोकांक ते त्रास दिताले. आनी देव आयज शिडकायता तांकां बरे भशेन तांचे लागीं वागूंक, तांकां बरे भशेन तांकां पळोवंक. आनी तो म्हणटा आयज कोणेच आपणे ह्याची दुबळ्यांची हांवें मागणी आयकली जाल्यार ते आपणा लागीं रडटा जाल्यार आपूण तांचो आयकतलोच आनी जी कोण ताका त्रास करतात आपूण तांकां केस दितलो. आनी देवाक दुबळ्यांचो आनी विधवांचो अनाथांचो ताका जाय तो ती ताच्या काळजांत आसात. आनी मोगाच्या भावान भयणो, आयज आमकां पयलें वाचप एक सेवे चाकरेचें मोनीस जावंक आपयता. तेच परेन आमी दुसऱ्या वाचपांत पळयतात भाग्योन पावलो तेसलोनिकारांक तांचेर तो अजाप जाता, कित्याक तांचो भावाक पळोवन ताणें जेजूक तेसलोनिकाराच्या लोकांक हाडून दिलो आनी त्या लोकांनी तो जेजूक आपणावून तांच्याच पावलांनी चलोवंक ती लागलीं. आनी तांची ही कर्तुबां ते तेसलोनिकार लोक फकत उतरांनी आनी तांच्या चिंतनांनीच न्हय, पूण तांच्या कर्तुबांनी ते देवाक मानताले, देवाक आपणायल्लो आनी देवाच्याच पावलांनी जेजूच्याच पावलांनी ते चलताले. हेंच पळोवन आयज भाग्योन पावलो तांचो बरें उलयता आनी तांकां आनिकूय उर्बा दिता जेजूचें राज परगटूंक. कित्याक तांच्या जिवितांतल्यान तांची हे जेजूक आपणायलेली खबर आख्ख्या चारूय वाठारांत परगट जाल्ली. आनी हांगा आमी पळयता दुसऱ्या वाचपांत मासेदोनियांत आनी आखेयांत लेगून तांची खबर पावल्ली की ती कसलेच त्रासांत फुडो करतालीं. जेजूच्याच पावलांनी चलोवन जेजूच्याच शिकवणीचे काल जी तांकां भाग्यान पावलो आनी ताच्या वांगड्यांनी दिल्ली शिकवण जेजूची ती तांच्या जिवितांतल्यान पाळटालीं आनी दुसऱ्यांक दितालीं. आमकां आयज हें दुसरें वाचप आपयता जेजूचें व स्वर्गीय राजाचें राज परगटूंक आमच्या जिवितांतल्यान, आमच्या कोरण्यांतल्यान, आमच्या उतरांतल्यान आमी तें दुसऱ्यांक दिवंक एक बऱ्या काळजाची, खालती काळजाची, उदार मनाची मनशां जावंक आयज आमकां दुसरें वाचप आपयता. आयच्या आमी शुभ वर्तमानांत पळयता फारिसे जेजूक गोंधळाक घालूंक एक प्रश्न करतात आनी ते म्हणटात सगळ्यान व्हड कायदो खंयचो.
मगाच्या भावांनो भयणीनो आमी जाणा जावंक जाय की देवाचे 613 असे कायदे आसात आनी जायते कायदे आसात देखून ते जेजू गोंधळाक घालूंक सोदतात आनी जेजू दुसऱ्या समोरतेची उतरांनीच तांकां हो जबाब दिता. पयलो म्हणल्यार सगळ्यांक वन देवा बापाचो मोग करचो आनी लेविताच्या पुस्तकांतली उतरां वापरून जेजू तांकां म्हणटा असोच आनीक एकूय कायदो आसा तो म्हणल्यार दुसऱ्यांक मनशांचो मोग करचो, तुज्या शेजाऱ्याचो मोग करचो. जायते फावटी म्हागाच्या भावान भयणीनो आमचे शेजाऱ्यां मदें जायते वाद विवाद जाल्ले असतात. तेन्ना आमी आमच्या शेजाऱ्यां लागीं बरे तरेन वागनात तेन्ना आमी देवाकूय पयस करतात. आमच्या दुसऱ्या भाव भयण्यांक आदाराक पावपाचे सुवातेर आनी देवाचो मोग करता एकूच वेगळें वेगळें न्हय. आमी तो देवाचो मोग करतलीं जाल्यार आमी आमच्या भाव भयण्यांक आमच्या शेजाऱ्यांक तांचोय मोग करूंक गरजेचो. जायते फावटी आमी आमच्या गरीब दुबळ्यांक पयस करतात, जी आमची भाव भयणां आमचो आदार जाय तांकां आमी पयस करतात आनी आमी हेच परीन देवाकूय पयस जातात. तर म्हागाच्या भावान भयणीनो हे कायदे जे आमकां दिल्ले आसात ते आमचें जिवीत बरे भशेन चलोवंक आमी देवाचेच मार्गान चलोवंक दिल्ले आसात. ते आमकां आमच्या जिवितांत बरे भशेन सगळें चलोवंक आज दिल्ले आसात आनी तेच आमी पाडून जेजूचीच देवाचीच पावलांनी चलोवंक वावरुया. तर आयच्या दिसा जेन्ना आमी मागण्यांत बसता तेन्ना आमी ह्या तिनूय वाचपाचेर नियाळ करुया आनी आमी मागुया देवा लागीं कृपा आमकां एक उदार मनाची, आमकां एक सेवे चाकरेची मनशां कर म्हूण हीच कृपा आमी मागुया. तेच परी आयज आमी तरणाट्यांक भेटयलो दीस मनयतात. आमच्या तरणाट्यां लागीं तरणाट्यां पासतूय मागुया. ती जावन आसात आमच्या संवसाराचो, आमच्या समाजाचो फुडार देवान तांकां बरे तरेन राखूंक, तांकां बरे तरेन वाडोवंक आनी ती बऱ्या मार्गार चलोवंक हेंच मागणें आमी आयच्या दिसा करुया.